बाबुशान आपल्याला डोर टू डोर कॅम्पेन सुरू केले. म्हाका दिसता तो प्रत्येक मनशाच्या घराकडेन पावला आणि तुम्ही सगळे बाबुशाक तुमचो वेळेचो उमेदवार म्हूण निवडून हाडटले हाजी गोवा फॉरवर्ड पार्टीक खात्री आसा. आम्ही 3 फावट निवडून दिल्ल्या त्या आमदारांनी निवडून दितले. वन हू हॅज नॉट स्पोकन अ वर्ड इन लास्ट 5 years. कितले इश्यू आशिल्ले गोयचे जस्ट विचारा तेका 5 वर्सां वेर यू तू खंय आशिल्लो बा फिलिप नेरी रॉड्रिगीस. तुमकां असो उमेदवार जाय जेणे 5 वर्सां कांयच आवाज काडला का तुमकां तसलो उमेदवार जाय की जो 5 वर्सां गेली 3 वर्सां तरी भोंवत आसा सगळ्याक. 4 फेब्रुवारीक द डिसिजन इज इन युअर हँड. तुम्ही थारायतले वेळ्ळे भितर बदल करपाचो का वेळ्ळी आसा तशी कोणा तरी हाताक दिवपाची. आज हांव मुखार सरला असेंब्लीक बसपाक आनी असेंब्लीक बसपाक तुमचो आदार जायो म्हाका. तुमचोच आदार ना जाल्यार म्हज्यान फुडे वचोंक जायना. म्हाका विश्वास आहा म्हज्या लोकांचेर. आज हांवें म्हजो विश्वास धरून आज हांव मुखार वयतां आनी म्हाका सांगून दिसता जेन्ना एक म्हणटाय कित्याक बाबूश मिन्स आमी ताका मुंज काडला म्हूण तेमी समजूंक जाय तेय कोणाचे हातीक धरून चल्ले म्हणून. पण आम्ही मागतात की एकवट जावचो बेगीन जावचो. वरान हे आयचे दिसा जावपाची गरज आसली पण जावन पसून आमी डिसायड केल्ले आहा की आमी 16 तारखेक जी एनिवर्सरी दीस गोंयचे ओपिनियन पोलाचो हे दिसा आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे कॅन्डिडेट आमी सगळे नॉमिनेशन भरतले. 16 तारखेचे पयलीं हे सगळें कितें आहा ते सेटलमेंट जावपाची गरज आहा. हो जर सेटलमेंट जायना जाल्यार फुडले इलेसांव आमी म्हणटात सेकंड ओपिनियन पोल. हो सेकंड ओपिनियन पोल जावचो ना. हे फिक्स्ड इलेक्शन जातले आनी बीजेपीक हाडपा खातीर सगळे काम करतले. हे जावचें न्ही म्हणून हांव मागतां काँग्रेस पार्टी कडेन दुसरे सगळे बरे जे कोण गोंयचे बरे चिंतता तांचे कडेन